Masjid delegation has raised serious concern over law and order in South Goa after meeting the Superintendent of Police. The delegation, led by the Vice President Mehraj Khan, along with executive committee members, met SP Santosh Desai and Siddharth Shirodkar, highlighting security issues involving members of the mosque. They have alleged that certain individuals have been involved in disruptive and illegal activities and expressed concern over the threat to the safety of the mosque committee. The delegation has also demanded the arrest of Kader Shah, claiming he has a criminal background and is allegedly attempting to take control of the mosque with the help of anti-social elements. Officials noted that the matter is already pending before the High Court, with concerns also raised regarding possible contempt of court. In a related development, Zainab B has filed a separate complaint alleging harassment, extortion, and mental torture against Kader Shah and others. She has also claimed attempts to defame her and damage institutional reputation. जनरल बॉडी मिटींग जाली थंय आमी जिखून आयलो आमची कमिटी फॉर्म जाली लास्ट 3 years ऑलमोस्ट 2023 नाव 26 आमची कमिटी सारकी चलता तेणें मागीर कॉन्फरंट काम आमचें हें केलें पळय तेणें मागीर कंप्लेंट केली खंय हायकोर्टान तेका केलो की लोवर कोर्टान केस ट्रान्सफर केली थंय आमी जिखून आयले मागीर रजिस्ट्रारान सांगलें रजिस्ट्रारान गेलो थंय आमी जिखून आयले पूण तरी पूण एवरी 2 months 3 months आमचें एलिगेशन घालता की आमी कादर शाह हय तेन्ना ऑलरेडी आमचें परत एलिगेशन घालता की आमी ते कमिटी इलेक्शन करूं ना जनरल बॉडी मिटींग जावना कांयच जावना आनी आमी बेश्टी कमिटी चलयता म्हणून पूण आमी एक्चुली एवरीथींग इज गोईंग ऑन फेर वे हे फॉल्टी काय ना आमी पूण तरी पूण तो एक्चुली घालता परत आमकां धमकी दिता तेणें की 20% आपूण मदीं येतलो लोकांक घेवन येतलो आनी त्रास करतो दिस इज एक्चुली सुद्दी जावं मदीं एवरी सुद्दी मुस्लीम इज वेलकम कोणीय अशें सांगा तूं नमाज पड कितें कर दोज हू बिलीव्स इन आवर अकिदा सुन्नी अकिदा and those who work on the path of our Rasulullah Prophet, plus follow the Masla ke Ala Hazrat and our other Gauze Azam, Masla ke Gauze Azam, पण जो फॉलो करता आमच्या सुविधा किंवा ताका आमी मोस्ट वेलकम करता एनी टायम एनीवेर एनी टायम यू कॅन कम टू मस्जिद आनी तशेंच न्हू की आमी कोणा ऑब्जेक्ट करना एवरी इंडियन दोज हू बिलीव इन सुन्नी अकिदा आर इज मोस्ट वेलकम इन आवर मस्जिद पूण परत येवन त्रास करता आमकां 2 म्हयन्या प्रेस करतात ते आमी मस्जिद कमेंट चलयता म्हणून पॉलिसी आसा म्हणून एक्चुली इमेज पिड्यार येता ताका लागून एसपीन कितें सांगलें एसपीन आमकां एश्युरन्स दिला की आतां 24 एप्रिल आमकां जमीन दिला न्हू की आपण थंय लॉ एंड ऑर्डर सपोज इन केस कितें जाल्या सो इट इज एसपी रिस्पॉन्सिबिलिटी पुलीस गोवा पुलीस एमची रिस्पॉन्सिबिलिटी की दे वील मॅनेज एवरीथींग आनी दे वील टेक स्ट्रिक्ट एक्शन आनी ताका एकूच सांगपाक करता तो शुक्रार म्हूण सांगलें न्ही 24 म्हूण सांगता शुक्रारा आमी ताका मोस्ट वेलकम करता आयज सांजचो आयज कित्याक ना फाल्यां कित्याक ना जाल्यार शुक्रारच कित्याक जाला तेणी नोंदपारा हां इज एनी टायम वेलकम एनी टायम एनीवेर फक्त नाल्यार तो सांगून न्ही खंय येवपाक जाय म्हणून आमी थंय येवन आमी रावता जाग्यार आनी कांयच ताजेर सांगपाक जाय इस्लाम मुस्लिमींचो प्रेसिडेंट इम्तियाज वेपारी एक एलिगेशन केला कादर शाह म्हणून प्रेस घेतलेली पळय तेजेर केला की ते जैनब बी म्हणून तेजें फेक सर्टिफिकेट तेजेर हांवें कंप्लेंट ड्राफ्ट केला सो तेजे जे आसा पळय टिचरीचे ते स्क्रुटिनी करून ऑलरेडी तेजे कडेन क्लीन चीट मेळ्ळा हायकोर्टासून ऑर्डर मेळ्ळ्या लोवर कोर्टासून मेळ्ळ्या विजिलन्स मेळ्ळ्या डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशन तो परत तेजें नांव घेवन आमचे स्कुलाचें नांव बदनाम करता अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीनाचें तें नांव बदनाम करता तेजेर तें कडक एक्शन जावपा जाय एसपी संतोष साहेबाक हांवें लेटर केला तेजेर कारवाई जातली तुमचो कोण स्टाफ तो स्टाफ जैनब बी म्हणून टिचरीन कंप्लेन करूंक ना टिचरीनूय कंप्लेन केला मायना कुर्तरीन पुलीस स्टेशनाक डिफॉमेशन बीन फायल करतले आमी तेजेर कित्याक तें नांव आमच्या स्कुलाचें इन्स्टिट्यूशनाचें नांव जें पेडर करता पळय इट्स एन इम्पॅक्टींग फॉर ऑल अवर दीस स्टुडंट्स सगळ्याक इम्पॅक्ट जाता हाईकोर्ट ने उधर से हमको परमिशन मिला कि हम लोग कमिटी पाहिजे त्यांची कमिटी कितें आसता ते मशिदीचे येयल्ले ते आपण म्हणटाले की येयले ते की आमी जेन्युइन मशिदीचे कमिटी मेंबर आनी आमी आमकां लिगली हें आसा कोर्टांतल्यान बी आमकां मेळ्ळें आसा आनी बाकी कितें आसा कोर्टान मॅटर चालू आसा बट तो एक कोण कादर शाह म्हणपाक तेंची कंप्लेनी प्रमाणे कादर म्हणून सांगपाक लागले कोणा सांगता न्ही प्रेस कॉन्फरन्सान गेली की आपूण 24 तारखेर लोकांक घेवन मशिदीक येवपाचो आसा म्हणून अशें तेंचें हें आसलें की तेंचें म्हणणें कितें लॉ एंड ऑर्डर जावपाक जायना म्हणून आमी
पुलिसां फुडें येयला की त्या दीस मशिदी कडेन लॉ अँड ऑर्डर जावपा ना म्हणून आमी कॅर घेवची हांवें ताका सांगलें कितें अशेंच न्हू आमी सद्दांच लॉ अँड ऑर्डर जावची न्हू आमी कॅर घेतले आनी त्या दीस तुमी सांगला म्हणून आमी आनी थोडो फोर्स एक्स्ट्रा घालतले इवन तें दुसरे दिसा मागीर तेंगे तें नमाजाचो शुक्राराचो नमाज आसता त्याय दीस आमी स्टाफ घालतले अशें घालताच आमी पण आतां तेणी सांगला म्हणटकीर आमी इल्लेशें मातशी चड स्ट्रेंथ वाडयतले PI आनी SDPOक सांगतलो हांव की मात त्या दीस स्पेशल केअर घेर म्हणून तेणी सांगला म्हण अदरवायज असो आमी घालताच. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.